गाडी पासून तिकडे एक सारखी पास जावपाक जायना. धाकटी गाडी पासून सारखी पास जावपाक सारको धाकटो रस्तो, हे कांब्याचे झाड आहा, पूण जोरी तो रस्तो हे तर फोडले ताणेंनी आनी ते सायडीक ओपन केले. सगळ्यांक त्रास जातो, सगळ्यांक व्हडले त्रासान पडटले सगळे. ताका लागून कितें तरी चिंतून ताणेंनी पयले हे करून ह्या रस्त्याक आमकां 1 एप्रील पासून आमकां टायम दिवपाचो. सो आतां तुम्ही काम स्टॉप केला? होय, आमी म्हणटा आतां हे करा, एप्रिलान तुमी स्टार्ट करात. आमी तेजे ऑफिस करिना. हे पळय जेन्ना काम कॉमर्स करूंक सोदता हांवें कलेक्टरान येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलां. हे पळय प्लॅन सायन मारल्या न्हू, कलेक्टरान तेणें इन्स्पेक्शन केलां. इन्स्पेक्शन कोन्न आसा तेणें सायन मारली. कांय ना, इन्स्पेक्शन ना म्हणून इंटिमेशन नोटीस ना, आमकां कांय ना. सो ब्लायंडली ही काण सांगचे फाल्यां मनीस तुका हांगा बाबा ओके हा डायवर्शन हा रे म्हणून तेचें आयकून करता. डीड यू कम फॉर इन्स्पेक्शन? तेणें येवन पळयलां डायवर्शन कांय पळोवंक ना. सो तेन्ना ब्लायंडली खंय सायन मारता सांगता गौरवाडो कलंगूट. ओके, आमी सगळीं हिंगासर एकठांय जाल्या ओपोज करपाक. हिंगा आतां सिवील लायन हिंगासर आहा पळय, तुमकां दिसता हे आतां JCB येयल्ली आहा. सो हे आतां फूल लायन ते बंद करपाचें आहा. ओके, रस्तो बंद करपाचें आहा, पायपां घालपाचें आहा. ती आमी तेंच्या कामाक तितलें ऑपोज कोन्ना, बट वॉट वी आर सेयींग इज दीस इज आवर बिजनस. हे आतां पीक सीजन, ट्युरिस्ट म्हणटा ते आतां येता आनी हॉलिडे स्ट्रीट. ओके, एवरीबडी नोज अबाउट. सो वॉट वी आर सेयींग इज मातशें तुमी पोस्टपोन करा, लायक मार्च एंड ऑर एप्रिलान तुमी चालू करा. आमचें बिजनस आहा पळय, तुमकां दिसता पळय सगळें रूम्स आनी ते आमकां आनी कांयच बिजनस आसचें ना. आनी आमकां नोटीसूय तुमी कांय दिवंक ना. हेणें एक नोटीस आमकां दिल्ली आनी कितें की तुमचें सगळें काम चालू आसतलें. सो वी कॅन प्लॅन समथींग, बट नथींग इज गिवन. कालूच येयलें, JCB घातली, आमी काम चालू करता. वॉट इज दीस? Everybody we are here, we are paying taxes, we are paying everything over here. So we need to know why this is happening here. Okay, आणि सगळे लोक हा पळय हांगासर आमकां बिजनस हा, सगळ्यांचे बारीक हा हांगासर बिजनस. सो वी डोंट वॉन्ट दीस. आमी कितें म्हणटा, आमकां फकत तुमी मातसो टायम दिया. ओके, पोस्टपोन इट, वी कॅन प्लॅन समथींग. And all the vehicles are coming, ambulance आहा हिंगासर, शेकाचेर सगळ्यो व्हडल्यो गाडयो येता, सोऱ्याच्यो ह्यो त्यो. सो वी जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज हॅपनिंग नेक्स्ट, बिकॉज तुमचो टायमींग पासून कांय ना. वेन यू आर गोइंग टू फिनिश इट, सो इट कॅन बी 6 months, 7 months, बट इट कॅनॉट हॅपन लायक दीस इयर. दे वील पुट द पायप्स. ओके, आनी रोड थिंगासर हिंगा ब्लॉक करतले. अनदर थिंग इज डायवर्शन केलां. वी से देर इज अ डायवर्शन, बट इट्स अ फॉल्स प्लॅन. धाकटी गाडी पासून ते वाटेन केलां, पूण थिंगासर स्वाद सारकी ना. इट्स अ सर्वीस रोड, धाकटो घरांतले कोणाचो येता पळय तो, आनी एक दुसरी गाडी येयले म्हणल्यार ताका एक कांयच वाट ना. पयलेच आमी इतले त्रास जाता आमकां ते वाटेन भायर सरपाक. ओके, सो वी नीड अ प्रॉपर प्लॅन ऑल्सो फॉर दॅट, फॉर द व्हेकल्स टू गेट डायवर्टेड आनी हिंच्या वाटेन वेटिल्यान करूंक मेळटा. सो प्लीज वी रिक्वेस्ट. आमचे हांगा कोणाचे गाडयो टॅक्सी प्रॉब्लम इज टॅक्सीचोच न्हू. हो आतां इश्यू हे केल्ले पळय तेंच्यांनी लास्ट लॉकडावना पयलीं केल्लो पळय तेंच्यांनी हांगले 2 म्हयन्यान करता म्हणून. आनी 2 म्हयन्यान करता म्हणून कितें खणोन रोड सगळें क्लियर करता म्हणून तेंच्यांनी खणोन एक वरां तेंच्यांनी तो रोड असोच थेयलो. मागीर आमचो सरपंच आसलो पळय शिकवरा, तेणी पळयलो, तेणी आपूण आपले पंचायती फंडान तेणी केलो आसता रोड. आनी हे आतां सांगता काय 3 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी करतले म्हणून. 2 म्हयने गोंयांत करूंक जावचें ना. आनी मेन प्रॉब्लम कितें, फाल्यां हांगा शेकां आहा, शेकांक तुमी जाणात शेकांक उजो पेट्टातूच म्हणून. खंय शेकांक ना घरां एम्बुलन्स येतली खंय. हांगा एक 4 व्हिलर येवंक तेणें डायवर्शन दिला पळय रोड, ते रोडाक नॅरो रोड, तितून एकूच गाडी सोडटा धाकटी लायक अर्टिगा धाकटी वॅगनार. ती एम्बुलन्स 5 ब्रिगेड येतली खंय. 5 ब्रिगेड एम्बुलन्स येतली खंय थंय येवंक शकत ना ती. तेंच्यांनी पयलीं आनी मेन थिंग आतां तेंच्यांनी पर्वरी केला पळय, पर्वरी केला तेंच्यांनी ऑलरेडी ते हें केलं बायपास सगळें हें केला पर्वरी. तोय तेंच्यांनी पयलीं करूंक जालें न्हू, सांगूंक जायना कांय ना. आनी मेन ते 2 म्हयने म्हणल्यार 2 म्हयने घेवचे ना. हांव तुका 2 वर्सां करतले. तेंच्यांनी ते पयलीं केल्ले तेन्ना पयलीं तेंच्यांनी कितें सारकें करूंक ना. रिप्रेझेंटेशन दिलोलें तांकां जानेवारीन स्टार्ट करूंक सोदताले. जेन्ना आमी थ्रू पंचायत आनी आमी सगळे मेवले आनी सायनी मारल्यो तेन्ना तेणेंनी मागीर आमकां सांगलें की एप्रिलान स्टार्ट करतले लास्ट इयर. ओके, आतां कितें केलां, देरेमेच काल येयले आनी फोडूंक लागले. पयले सुवातेर आमचें रिप्रेझेंटेशन आसलें तेन्ना हांगासर एक नोटीस मारूंक जाय आसली येवन ह्या स्ट्रिटीचेर तरी की तेणेंनी रुल्स फॉलो करूंक ना एकूय सारको. दुसरें हे जर प्लॅन पयशे न्हू दिला तो फॉल्स रॉंग दिला प्लॅन. हो जो रोड जो आसा तो एक
तिचोर एक धाकटी गाडी पासून सारकी सुटोना. एक फॉर्च्युनर आहा तर गाडी ती वॉल्ट मारूंक जायना आणि इट वूड बी अ व्हेरी डिफिकल्ट फॉर व्हेकल्स टू गो दॅट साईड. आणि अर्टिगा सुद्धा गाडी सुद्धा जाल्यार So, टॅक्सी खराब so पयले सुवातेर टेक्निकली दे आर रॉंग. टेक्निकली सगळें रॉंग केला तेणींनी. रॉंग रिपोर्ट दिला कलेक्टराक. सो दॅट हॅज टू बी चॅक्ड इन टू. ओके अँड बिकॉज ऑफ दीस जायते त्रास जातले लोकांक, साद्या लोकांक, बिझनसाकूय न्हू, साद्या लोकांकूय. आमचे ह्या स्ट्रिटान जायतीं दुयेंस आहा लोक, जायते काजरां आहा. हांगासर बस येयल्यार वो कितें येयल्यार त्रास जातले. First of all, we are not opposed to the work that is happening. Yes. It is just that Right. the timing of the work is not right. We're in the middle of the season. Everybody in Goa has been talking about how the season's been. We're still in the middle of the season. We have things, events, conferences, groups which have been booked for the Yes, season. right. Okay, now last minute I cannot tell them that I cannot give you a coach and please walk 1 kilometer from the main road to the hotel. Okay, so if we have prior information, we can plan for things. Last year also we had requested the same thing, that move it from January to April, and again we have the same request. Move it to a time when there is going to be less pressure on the roads, less pressure on all the businesses here. Okay, so that's a request that we have. We've got this notice pasted yesterday that the work will start That right day away. only, same Yeah. day. So what is your demand for them now? We're just requesting them move it to 1st April onwards. Okay, this is what was planned last year. For some reason, they had agreed to it as per the letter, but for some reason it was not done. Again, we're saying, just move it to April onwards, which I think is a fair request from all the villagers here. Some of the guests, they want to say something. Forget about the business, forget about the business, forget about the hotel. If something happen on the local midnight, 12 o'clock, how the ambulance will come for you?